नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयश गावणेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। अमित शहाची बीजेपीच्या आमदार संघटनेबरोबर राती स्ट्रॅटेजिक बसका जिखपाची रणनीती मात युतीचेर अध्यात मध्यात शहा आणि गोविंद गावडेची चर्चा। सरकार फेल म्हूण मतां मागूंक अमित शहा मायनिंग कोविडाची मरणां बेकारीचेर ब्रन बरें काम केलां जाल्यार अर्ध्याच्यो तिकेटी कित्याक कापतात काँग्रेसीचो पंचनामो। एकेचाळीस ऑर्डनन्स फॅक्टरीचे 7 PSU कंपन्यांनी रूपांतर दसऱ्याक प्रधानमंत्र्यान केलो कंपन्यांचो मुहूर्त हुमकळिल्ल्यो सुदारणा 15-20 वर्सांनी चाली। काँग्रेसीचे 187 आमदार एका पक्षान उखल्ले ते आदी पळयात। लुइजिनाची टीएमसीच्या बॅगांचेर जाप टीएमसी बीजेपीच्या टार्गेटार टीएमसीच खरे विरोधक पणजे उगडलो वॉर रूम। कदंब फायद्यांत येतली जाल्यार बस स्टँड नव्यान बांदचे पडटले जागेचो व्हॅल्यू वाडचो पडटलो पणजेच्या बस स्टँडाक महापालिका तयार कदंबाच्या वर्सुकी दिसा कार्लोस उलयलो। नवरात्रां जाली दसरो उमेदीन घरा देवळांनी उत्सव माखनां शस्त्रां गाडयांची पुजा शुभ मुहूर्तार नव्यो गाडयो घरदारांनी प्रवेश संघाचें संचालन गोंयकारांचो दसरो। घरमंत्री अमित शहाची ब्रेस्तारा वेगवेगळ्यो कार्यावळी आनी वेंचणुकेचे नजरेन राती स्ट्रॅटेजीक बसका जाली। सकाळी वच्चे पयलीं तो अपक्ष आमदार गोविंद गावडेकय मेळ्ळो। वेंचणुकेक युती काय एकोडे वतले काय विचारल्यार आमदार मंत्र्यांची स्पश्ट जाप ना। युती जातली वा ना तें खंय फुडें थारतलें चर्चा सकारात्मक जाल्या म्हूण बीजेपी वाले सांगतात। And he has basically given some strategy. Okay. So you basically work on the strategy what he has given. So he said there should not be any problem. There is no nothing that about tickets. No discussion has taken place. One-to-one general. No general everyone together. What alliance be kind of long now? We don't require to have any alliance whatsoever. Going alone. We will be going alone. Election alliance begin mache charcha bi ashi alliance aji begin mache alliance na oldशी ना की जावपाक शकता बा सिंगल ऑप्शन प्रायत ऑप्शन ऑप्शन काय जबाबदारी आणि आमची अजून काय जबाबदारी वाटतो ना एमजीबीचा भी विषय चर्चा केला एमजी सगळीकडे नाही ऑप्शन कोण आमच्या बरोबर येतात त्याच्यावर विचार ओपन आम्ही ओपन आहे दवरलो। Party political decisions are always dynamic, so it will happen if it has to happen. See, as I said, politically decision dynamic असतात जिखपा जाय जाल्यार थोडी डिसिजनां घेवची पडटात ते डिसिजन आमी घेयना हायकमांड दिता आमचे फक्त सांगपाचें पण तुमचे कडल्यान सजेशन्स केल्या होय आमकडे सगळ्यां कडेन सजेशन केलां अलायन्स जाय म्हणून ना ते हांव तशें सांगपाक शकना पूण हांव नाय म्हणना। ओके अलायन्साचेर बीन कांयच चर्चा जावना स्वबळ अलायन्स हे कसलीच चर्चा जावना। भारतीय जनता पार्टीच्या ताकदीच्या आधाराचेर ह्या इलेक्शनाक आमी मुखार वतले आणि त्याच्या खातीर आमी सगळे जे आमची तयारी चालू आसा। हांव आत्तां आमी जे आयच्या परिस्थितीन आमी ज्या पद्दतीन काम करता पळय न्ही आमच्या ऑर्गनायझेशन ताकदीचे सरकाराच्या कामाच्या परफॉर्मन्साचेर आणि आमची लिडरशीप जी आसा नरेंद्र मोदीची आणि अमित भाई शाहची यांच्या आधाराचेर आमी मुखार वतले। आमदारांकूय गायडन्स केले आनी कोर टिमीक तांच्यांनी वेगवेगळी स्ट्रॅटर्जी कशी आसची सगळ्यांचो रोल कितें आसचो आमदारांचो कितें आसचो कोर ग्रुपांतल्या मेंबरांचो कितें आसचो सगळें मेळून आमी जाका म्हणटा युनायटली ह्या इलेक्शनाक वचोंक जाय आनी युनायटली गेल्या उपरांत आमकां यश हें निश्चितच मेळटलें। ह्या बेसिसाचेर आमी फुडल्या इलेक्शनाक वचपाचें आहा। अमित भाईंचें मार्गदर्शन हें वेळच्या वेळार आमकां मेळत वयतलें। वेळच्या वेळार हाज्याय फुडें आमचे वेगवेगळे केंद्रीय नेते मार्गदर्शन करपा खातीर अध्यक्ष आसत किंवा PM आसत हे वेगवेगळ्या वेळार येतले सो दॅट तांच्या गायडन्साच्या सकयल डेफिनेटली आमी 2022 म्हणटा पळय न्ही त्या पद्दतीन आमी जिखतले। आमी स्ट्रॅटर्जी भितर कितें ठरला त्यो भायर सांगतले ना मरे जालें गोंयचो सरकार फेल म्हूण मतां मागूंक अमित शहाक येवचो पडलो।
काँग्रेसीचो थोमणो मायनिंग, कोविडाची मरणां, बेकारी, आमदार मंत्र्यांचो भ्रष्टाचार, राज्याच्या रिणाचेर शहान उतर काडिल्लें ना. डिफेक्टेड आमदारांचेर बीजेपीक विश्वास ना. आमदार मंत्री बरें काम करता जाल्यार अर्ध्याच्यो तिकेटी कित्याक कापतात काय म्हूण बीजेपीक प्रस्न. अमित शाह दिसभराची गोंय भोंवडी करून गेलो आनी काँग्रेसीन ताचे भोंवडेचो पंचनामो केलो. लिडर अमित शाह हाणें मान्य केल्लें आसा. तो म्हणटा आमकां आतां पूर्ण भोवमत दी आनी तेजे नंतर आमी विकास करतले. गेल्या 9.5 वर्सां भाजपाचो सरकार गोंयांक राज्य करता आनीक गेले 8 वर्सां 8.5 वर्सां केंद्रान भाजपाचो सरकार आसा. गोंयांकूय भाजपाचो सरकार, केंद्राकूय भाजपाचो सरकार. तुमकां जाय तसो डेव्हलपमेंट गोंयांक करपाक जातालो, तुमकां कोणानूच आडो नाशिल्लें. सो ह्या हितूंतल्यान ही कशी फटिंगपणां जी चल्ल्यांक लोकांक घुसपोवपाचे प्रयत्न केल्यात ते ह्या कालच्या अमित शाहच्या भाशणान सामकें क्लियर जाता. मायनिंग, कोविडाची मरणां, बेकारीचेर खंय ताणें उतर काडलें ना. गोंयचे जे मायनिंग डिपेंडंट लोक आशिल्ले ते अपेक्षा करताले की अमित शाह मायनिंगाचेर उलयतलो आनी एक धोरण डिक्लेअर करतलो म्हणून. अमित शाह गट्स नाशिल्ले मायनिंगाचेर एक शब्द काडपाक. 9 वर्सां जालीं तुमी गोंयच्या लोकांक फटयत आसात मायनिंग स्टार्ट जाता करून. कोवीड जे मेले लोक जांकां मर्डर केलो ह्या सरकारान बीजेपीच्या ऑक्सिजन अभावी, तेंचेर हो एक शब्द उलोवपाक गट्स नाशिल्ले. गोंयची फायनान्शियल बँक्रप्सी जी जाल्ली आसा गोंयांत, जवळ जवळ 25-26 हजार कोटीची आमची लायबिलिटी जाल्ली आसा. लोन काडून हो सरकार चलता. त्या हेजेर अपेक्षा आशिल्ली की एक फायनान्शियल पॅकेज दिता आशिल्लो आनी हे सगळे लोन आसते काबार करपाची हे करतले. ते जाल्यार आमी एक्सपेक्टेड म्हणपाक शकताले. एम्प्लॉयमेंटाचेर कांयच ना. सरकारान कांयच कामां केल्लीं ना म्हूण खंय अमित शाहक मतां मागूंक येवचो पडलो. शिकपाक वयल्यान सांगता एलायन्स आहे म्हण हांव मागता, हांव चॅलेंज करता तांकां. तुमी म्हणटाय ते एलायन्स वयताय, तुमकां जाता जाल्यार एक लसन दाखय, तुमी ग्रावंड शेकी आहा. हे अमित शाह ऑनरेबल मिनिस्टर तो होम मिनिस्टर पडे उलय तिजेरी कोडटा. कितें कोडटा की तेगे ग्रावंड शेकी आहा म्हण. आज बीजेपी कडेन जिखपा जायना म्हण हेजेर स्पश्ट जाता, क्लियर जाता. दिल्लीसान अमित शाह येवपाक गरज नासलेली गोंयांत सांगपाक वोट दियाय म्हण. तुमगे जो तरी डेव्हलपमेंट हितू आहा, तुमगे जो तरी तुमी हितू सांगतात. आज somebody from Delhi need not come to go and say you vote for the BJP. आज पडचें सिट्युएशन जालां आनी थोडे दिसान क्लियर जातलें कोण सपोर्ट करता रुलींग गव्हर्मेंटाक बीजेपी, कोण सपोर्ट करता, कोण वोट फोडटा, आनी 10 दिसान क्लियर जातलें. मंत्र्यांनी इतलें बरें काम केलां जाल्यार अर्द्यांचे तिकेटी कित्याक कापतात. अमित शाह येता आनी तेंगे टॉक्स चलताय की मिनिस्टरां हें मेळना म्हण, टिकेट मेळना म्हण. कित्याक गव्हर्नन्स बरें आहा म्हण, गव्हर्नन्स बरें नासलो म्हण. मिनिस्टरान बरें काम केलें, मिनिस्टरान वायट काम केलें. हेणी सगळ्यांनी वायट काम केलां. आज ही परिस्थिती जाला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडे आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळासावन चालू आशिल्ले 41 ऑर्डनन्स फॅक्टरीचे रक्षा कंपन्यांनी रुपांतर चालीक लायतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 7 PSUचे दसऱ्याक उक्तावण केलें. ह्यो आधुनीक कंपन्यो भारताच्या सैन्य शक्तीच्यो आधार जातल्यो असो विश्वास प्रधानमंत्र्यांनी उक्तायला. ऑर्डनन्स फॅक्टरीच्या आधुनिकीकरणाचो निर्णय 15-20 वर्सां आदीं जाल्लो. मोदी सरकारान तांचेर हात घालपाचें धाडस केलें. रक्षा क्षेत्र में आज जो 7 नई कंपनियां उतरने जा रही है वो समर्थ राष्ट्र के उनके संकल्पों को और मजबूती देगी. 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नए स्वरूप में किए जाने का निर्णय, 7 नई कंपनियों की ये शुरुआत देश की इसी संकल्प यात्रा का हिस्सा है. ये निर्णय पिछले 15-20 साल से लटका हुआ था. काँग्रेसीचे 187 आमदार एका पक्षान विकते घेतले. ते कशें कितें तें पयलीं पळयात. टीएमसीन फुडारी उखलूंक बॅगो हाडल्या म्हूण बोवाळ. ताचेर लुइझिनाची मिडियाक बीजेपीचें नांव घेनासतना ही जाप. टीएमसी येवन 8-10 दीस जाले. बीजेपी टीएमसीक टार्गेट करता, बॅनर काडटात. हाचे वेल्यान खंय टीएमसी खरो विरोधक म्हूण कळटा. टीएमसीन पणजे दसऱ्याक मोठो वॉर रूम उक्तो केलो. टीएमसीन फुडारी उखलूंक बॅगो हाडल्यात म्हूण बोवाळ.
लुईजिनाक विचारल्यार तो म्हणटा काँग्रेसीचे 187 आमदार एका पक्षान उखल्ल्यात ते आदी कशें कितें ते पळयात. टीएमसीचो पणजे ईडीसी लेणीत वॉरूम उक्तो. TMC came with the badge to purchase MLA. What do you like to say about that? I have already told you 187 MLAs are purchased in this country from Congress. How they were purchased, who purchased them, for what reason they have purchased them. TMC येयल्या 8-10 दीस जाता थिंगा हाय. आज दुसरे पक्षांचेर अटॅक ना, फक्त अटॅक अगेन्स्ट TMC. हाजो अर्थ कितें? हाजो अर्थ BJP पक्ष हांकां भंय पडलो आहा की रियल ऑपोजिशन इज TMC एंड नोबडी एल्स. आज जितले आमचे जे पोस्टर आहा, बॅनर आहा, होर्डिंग आहा, प्रत्येक पक्ष आहाय आनी दुसरे पक्षां नांव घेना. पूण फक्त TMCचे पोस्टर, बॅनर आनी होर्डिंग हो BJP पक्ष काडटा आनी आपले होर्डिंग, आपले पोस्टर आनी आपले फोटो तांचे जे हाय कमांड जे दिल्लीसान आयल्या तांकां खुशाल करपाक ते घालता. अँड दीस शोज दॅट देअर रियल एनिमी इज TMC अँड TMC इज अ फायटर. वी आर स्ट्रीट फायटर्स. टीएमसीत एकले एंट्री मारीत आसात. स्वाती केरकार, जयेश शेटगांवकार आनी दिक्षा तळवणेकारान टीएमसीत एंट्री मारली. एक वाटेन कोळसो, दुसरे वाटेन मरगाय, तिसरे वाटेन डबल ट्रॅकिंग, ट्रिलिनियर प्रोजेक्ट्स, म्हत्वाचे बेकारी, कोलॅप्स ऑफ लॉ अँड ऑर्डर, हुकुमशाही, ही जी अरिस्तां आनी अदृश्टां गोंयकारांचेर येयल्या. आमी आज दुर्गा माता कडेन मागतात. गोंयच्या गांवांनी खंय आदी सावन ड्रग्स पाविल्ले. पुलीस एक्शन घेवंक लागिल्ल्यान कळपाक लागल्यात म्हूण DGP मुकेश कुमार प्रुडंटा कडेन उलयला. क्रायम इन्व्हेस्टिगेशनाक DNA फिंगरप्रिंटींग सारकेलें तंत्रज्ञान आतां गोंयांत उपलब्ध आसतलें. धारबांदोडेच्या फॉरेन्सीक युनिव्हर्सिटीक लागून गोंयच्यो केशी बेगीन सुटूंक खंय आधार जातलो. गोंय पुलीस आनी केंद्रीय एजन्सी गोंयांत ड्रग्साचेर रेडी मारीत आसात. फाटल्या कांय म्हयन्यांत नार्कोटिक्स ब्युरोन गोंयांत ड्रग्साच्यो बऱ्योच केशी धरल्या. गोंयांत सध्या गांवांनी ड्रग्स सापडूंक लागल्यात म्हणून विचारल्यार DGPची जाप आयकात. गोंयच्या गांवांनी खंय आदी सावन ड्रग्स पावल्या. आतां पुलीस एक्शनीक लागून कळटा. नहीं अभी नहीं पहुंचा. आप पुराने फिगर देखो, हमेशा से केसेस होते रहते हैं, तो मूवमेंट होता रहता है. हाईवे उधर भी है, हाईवे उधर भी है, सब जगह. अभी क्या है कि क्योंकि हम ज़्यादा केस पकड़ रहे हैं, इससे ज़्यादा नोटिस में आते हैं और जीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी. हम जो भी अगर नीचे इन्फॉर्मेशन आता नीचे आओ, अगर हेडक्वार्टर आते हेडक्वार्टर जो भी. धारबांदोडेचे फॉरेन्सीक युनिव्हर्सिटीन गोंय पुलिसेक खंय क्रायम इन्व्हेस्टिगेशनाक बऱ्यापैकी फॉरेन्सीक इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळटले. एक्चुअली जो फॉरेंसिक साइंस की जो ज़रूरत पड़ती है, राइट फ्रॉम द जो क्राइम होता है उसी टाइम से पड़ जाती है. और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि फॉरेंसिक साइंस के थ्रू ही कर सकते हैं. उसमें क्या है कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो एडिशनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए. अभी भी गोवा पुलिस की तरफ से कई जो सैंपल्स हैं बाहर भेजे जाते हैं. अभी जैसे DNA फिंगरप्रिंटिंग की हमारे पास सुविधा नहीं है. हम FSL जो है यहाँ पे गोवा की, उसमें DNA फिंगरप्रिंटिंग की भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं. लेकिन जो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी से जो लोग ट्रेन हुए उसके बाद उन लोगों को यूज करना बहुत अच्छा रहेगा. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आणि सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. नवरात्रां सोंपलीं, दसरो जालो. 3:30 शुभ मुहूर्तांतलो एक. नव्यो गाडयो, उद्देग धंदे, घरादारां उक्ती करूंक शुभ. वेगवेगळे कडेन दसऱ्याची वेगवेगळी परंपरा. शस्त्रपुजा, साधना माखनाची पुजा, घरां दुकानां, आस्थापनाची सजावट, गाडयांची पुजा, वर्सभर आपलें पोट पाणी सांबाळपी साधनाची पुजा करून तांचे विशीं कृतज्ञता उक्तावपाची परब. दसऱ्याक संघाचें संचलनय जालें.
पुजा करपाची प्रथा पूर्वी पासून ते आमी नवमीच्या दिसा सगळी शस्त्रां धुवन ती पुजेक लायतात, तेची पुजा करता आनी ताका नैवेद्य दाखयता. दसऱ्या निमतान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संचलनां काडटा. दर वर्सा प्रमाण दिवचले संघाच्या संचालनान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत वांटेकार जालो. दसऱ्याच्या निमित्तान संघाचे संचलन दर तालुका प्लेसीसचेर वेगवेगळ्या ठिकाणी गोंयांत खूप मोठ्या प्रमाणात उत्साहात साजरे केले वता. संचलन गेल्या वर्सा कोरोनाच्या महामारी खातीर जावं नाशिल्लें. हांव दर वर्सा बिचोले तालुक्यांतल्या बिचोलेच्या संघ संचलनात भाग घेता. दोनूय योगायोगान म्हणजे सगळ्या जाणांक संचलन घेवपाची मुभा मेळ्ळी. परत एकदा संघातले सगळे कार्यकर्ते गोंयांतल्या सगळ्या लोकांक विजयादशमीच्यो खूप खूप शुभेच्छा दिता. आयच्या ह्या दिसा मोठे अशें म्हत्व आसतलो हो दीस, ज्या हेतून सीमाोल्लंघन करून नव्या एका विचाराची, नव्या एका पहाटेची सुरवात करपाचो प्रयत्न प्रत्येक मनीस करता. शेकडो वर्षांची परंपरा आहा, त्या परंपरेची पालन आयज सुद्धा सबंद भारतान या परंपरेचे पालन करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक, रोखडेच परत मिळूया. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. ईडीसीची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जांणी ह्या येवजणेचो स्वयं रोजगारा खातीर लाभ घेतला. स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करता आसतना कमी व्याजदरान आर्थीक पाठबळ मेळप हे गरजेचे. कमी व्याजदर आणि एकूण रकमेतले 50% म्हळ्यारूच अर्धे भांडवल ही या येवजणेची खासियत. ह्या येवजणेचो लाभ घेऊन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात. माझे असले तरणाट्यान, माझे असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्वेस्टमेंटाचो खंय ना खंय धपको बसता, बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकी ना, बाबा तांकां खंय ना खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन, जाल्यार तांच्यांनी अवश्य ईडीसीन वचचें. आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते ईडीसींतल्यान जाता तितलो फायदो घेवन आपणी आपल्यालो ओन बिझनेस स्टार्ट करचो. तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवन स्वयंपूर्णते कडेन आपली वाटचाल करूं येता. क्लियर बहुमत आशिल्लें सरकार खुबश्यो बऱ्यो गजाली करूंक शकता. गोंया सारक्या ल्हान राज्यांत लोकांचो सहभाग आशिल्लें सरकार जाय. काँग्रेस गोंयकारांक जाय तशें सरकार दितली म्हूण चिदंबरमाचें गोंयकारांक उतर.
जाहीरनाम्या विशीं लोकांकडच्यान मतां सुचोवण्यो घेवंक काँग्रेसीन मडगांवां कार्यावळ दवरिल्ली. चिदंबरम स्थिर सरकाराचेर उलयलो. A true majority government can do many, many more things than a fractured coalition. So my appeal to all of you is, if you believe in our manifesto, if you accept our manifesto, give us your support in very, very large degree, kind of a government. My idea of a Goa government, see, this is a small territorial area. You can provide here a modern, forward-looking, progressive, science-based, technology-driven, people-involved government. And I promise you, we will provide such a government. A modern, forward-looking, progressive, science-based, technology-driven, people-involved government. काँग्रेस जाहीरनाम्याचेर फीडबॅक घेवंक गोंयभर 10-12 सुवातींनी कार्यावळ दवरपाची आसा. लोकांक जाय तसो जाहीरनामो करपाचो प्लान. ते खातीर मॅनिफेस्टो समिती नेमल्या. काँग्रेसीची विस्कटलेली घडी बसोवंक चिदंबरमाच्यो गोंयभर बसका आनी सभा. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. बायलांचेर अत्याचाराच्यो घडणुको वाडटात म्हूण सुरक्षेचे नजरेन मडगांवच्या नेस्टिका रेबेलोन एक मोबायल SOS फीचर सुरू केलां. इमर्जन्सी वेळार ह्या फिचरांतल्यान सेव्ह केल्ल्या इमर्जन्सी नंबराचेर मोबायल लोकेशन आनी कॉल वता. फीचर बंद करी मेरेन लोकेशन आनी कॉलिंग चालू उरता. ह्या असल्या टायमार आमच्या चलयांक कशें हेल्प करूं शकता. स्मार्टफोन हो एक आमी सगळीं यूज करता. आमच्या डेली लायफाचो एक पार्ट तो. आमच्या फोनार खूब फीचर आसा ते आमकां सगळ्यांक खबर ना. तेन्ना आमच्या ह्या डिस्कशनान आमकां कळून आयलें की आमच्या फोनार हो इमर्जन्सी फीचर आसा ते आमी असल्या आकांताच्या टायमार यूज करूंक शकता. पूण आमच्या चडशा लोकांक हो फीचर यूज करपाक कळना. तेन्ना आमी हो सेफस्ट कॅम्पेन स्टार्ट केलो. म्हाज्या फोनार ह्या फिचराचें नांव इमर्जन्सी रेस्क्यू आसा. हांव आतां म्हाज्या सेटिंगाक वचून इमर्जन्सी रेस्क्यू सेटिंगाचेर वता. थंय पयलें ऑप्शन म्हणल्यार हांवें म्हाजे इमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट सेट करपाक जाय. हांवें सद्या म्हाज्या भावाचो कॉन्टॅक्ट ऍड केला. हांगा ऍड कॉन्टॅक्ट म्हणून ऑप्शन येता. तुमी जाय तितले कॉन्टॅक्ट ऍड करूं शकता. हांवें आतां म्हाजो इमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट सेट केला. नेक्स्ट म्हणल्यार आमी सेट करपाक जाय हो ऑप्शन कसो एक्टिवेट करपाचो तो. हांगा ऑप्शन आसा 3 पावर बटन ओ 5 पावर बटन. हांवें 3 क्लिक पावर बटनाचेर सेट करून दवरला. आनी कसली मेसेज तुमकां तुमचे कॉन्टॅक्टाक धाडूंक जाय. हांगा ऑप्शन आसा शेअर लोकेशन विथ इमर्जन्सी कॉन्टॅक्ट. हांवें तो ऑप्शन सिलेक्ट केला. आतां तुमकां दाखयता हो फीचर कसो एक्टिवेट जातलो तो. हांवें आतां म्हाजो पावर बटन 3 टायम्स क्लिक केला. आतां हो इमर्जन्सी फीचर स्टार्ट जाला आनी म्हाज्या भावाक SMS सेंड जाला विथ माय एक्झॅक्ट लोकेशन. हो फीचर हो लोकेशन शेअरिंग हांव कंटिन्युअसली ऑन उरतलो टील द टायम आय स्टॉप द फीचर. बॅच नाशिल्लो गोवा मायल्साचो ड्रायव्हर दिसल्यार ताका भितर वडयात म्हूण चर्चिलाचो पुलिसेक उलो. कोणाकूय दिसल्यार ताणें धरून ताका पुलिसेंत दिवचो म्हूण चर्चिल उलयला. कोलवा टुरिस्ट कॅब ओनर्साचो टुरिस्ट टॅक्सी कावंटर सुरू जाला. चर्चिलान हो कावंटर सुरू करूंक आदार केल्लो. टॅक्सीवाले म्हणटा गोवा मायल्स बंद केल्यार सगळे चर्चिला बरोबर रावतले. फाटल्या दिसांनी ताणें डॉमिसायल सांगल्या खंयच्या ड्रायव्हराक 15 इयर्स डॉमिसायल बॅज आसपाक जाय ना, ताणें गाडी चलोवपाक जायना. हांव तुमकां टॅक्सीवाल्यांक सांगता आनी पुलिसी हांगासर आहा, एकूय तुमी जो पण येता खंयचोय जो गोवा मायल्साचो ड्रायव्हर येता ताका पुलिशींनी पयलो चेक करपाक जाय ताच्या लागीं बॅज आहा जाल्यार, आनी बॅज ना जाल्यार ताका तुमी भितर उडोवपाक जाय. हें क्लियर तुका डिसिजन आहा. आनी तुमकां सांगता जरी तर कोणूय बॅज नासतना येयलो ताका धरून तुमी पुलिशी हातीन दिया. आज तुमकां नवो कावंटर दिला ताचेर आशिर्वाद घालून हांव चड खोशी जाता आनी आमचे आमदाराक
अनाडीक चर्चिल बाबाक हांव खूब दिनवास ना. चर्चिल बाबान हो टॅक्सीचो कावंटर हाडून दिला. आमी ताका मागलेलो आनी ताणें आमकां ह्या जाग्याचेर तो हाडून दिला. आनी आबादारी ते आमकां कोण दिलो पळया कितें तुमचें भाडें बी मेळटा हिंगा कितें हॉटेला हें गोवा आतां सांगता तुका गोवा मायल्स आमगे कोलवा भुरग्यांक भाडें ना. 110 गाडी आहाय म्हळ्यार भुरगे भाडें ना मरो गाडी कितें न्ही. आमकां तेंवूय जाय. हे चर्चिलान कोलवाक गोवा मायल्सूय बंद केलोले. आमी हॅपी आसतले तुका येते आमकां कोण दाखयले आनी आमी तेजे बरोबर आसतले. तेणें आमकां कोण दाखयले तेजे बरोबर आसतले आमी सगळे टॅक्सी ड्रायव्हर. दरेकल्याक सरकाराच्यो स्किमी घेवंक कचेऱ्यांनी फावटी मारूंक त्रास जातात. अशा पेडणेकारांनी आपल्या कचेरेंत येवचे. फुडल्यो सगळ्यो फॉर्मालिटी मिशन फॉर लोकल करतले म्हूण अध्यक्ष राजन कोरगांवकाराचो उलो. कोरगांवा उपरांत मिशन फॉर लोकलान दसऱ्याच्या मुर्तार पेडणे ऑफिस उक्तें केलें. शिवरात्रीक आमी कोरगांव कमिशनराच्या देवळा कडेन एक ऑफिस घातलें आनी दसऱ्याक आमकां पेडणे घालपाचो योग येयलो. ही खरीच भगवती देवीची सगळी कृपा आसा. जेणे करून एक सांगूंक सोदते मी जसा कोरगांवचं ऑफिस ह्या आमच्या सगळ्या जनतेसाठी असला तसा ह्या पेडण्याचं ऑफिस ह्या पेडणेकारासाठी आसा. ह्या पेडणेकारांनी सगळ्यांनी वापर करूचो. हयसर राजनाचं एकट्याचं ऑफिस न्ही. हयसर जे कार्य करपाचो हा धैर्य दृष्टी आसा ती वेगळी आसा. आमकां काहीतरी पेडण्यासाठी घडोवपाचो आसा. पेडण्यासाठी काहीतरी बरे विचार करपाचा. पेडण्यासाठी काहीतरी कार्य करूचा. पेडण्याचो विकास करूचो आसा. ह्या दृष्टीन आमी ऑफिस उगडला. ऑफिस उगडला हेचो अर्थ काय जस्ट एक साधा काम करपाक न्ही. प्रत्येक तळागाळाच्या लोकांक त्याचो उपयोग जावची ही इच्छा आसा आमकां. सरकारचे योजना आसात ते आयज खंय तरी बारीक मनशा पर्यंत ज्या गोर गरिबा बंदेत पावंक ना तेंच्यांनी येवन जे ऑफिसान येवन फक्त बसचे आणि ते आपले काम करून घेवचे ते फॉलोअप सुद्दां आमी त्या ऑफिसान तेजे डॉक्युमेंट म्हणा ते व्हरान दिवपाचे सुद्दां आमी मिशन फॉर लोकल जे प्रेसिडेंट आसा तेंचे एकच ध्येय आसा की गरीबातल्या गरीब मनशाक तेचो बेनिफीट जावपाक जाव. कदंब फायद्यांत येतली जाल्यार पणजे म्हापशां मडगांव वास्कोचे बस स्टँड नव्यान बांदून काडूंक जाय. थंयच्या जाग्याचो व्हॅल्यू वयर काडचो पडटलो म्हूण कदंब महामंडळाचो अध्यक्ष कार्लोस उलयला. कदंबाचो 41वा वर्सुकी दीस दबाज्यान जालो. पणजे महापालिका पणजेचो बस स्टँड बांदून घेवपाची जबाबदारी घेता म्हूण कार्लोस सांगता. आयज आमी लॉसान आहा पूण आयज केटीसी आमचे ट्रस्ट बिल्ड विथ स्टाफ नो स्ट्रायक ना अजून इतले वर्सां जाली. आयज केटीसी इन प्रॉफीट विथ ट्रस्ट एंड फेथ. आयज स्टाफाचे उलोवपाचें खूब उलोवपाक जाय. स्टाफ आमच्या स्टाफान बरें काम केलां कोवीड टायम. लोक तेन्ना भिताले बसीन वचपाक. आमच्या स्टाफान पयलीं बसी लोकां वयले बसीन. आतां हांव रोहित मसर हांव उलयता बस स्टँड बांदपाक हे पत्ते आतां CCP हें काम घेतलें CCP हे बांदपाक हे बस स्टँड बांदपाक. आनी CM ना CMान सांगलें आमी केन्ना प्रॉफीट करता केटीसी. आमकां बस स्टँड जावं म्हापसा मारगांव वास्को ते बस स्टँड बांदल्यार प्रॉफीट करतले ना नो वे इन द वर्ल्ड ट्रान्सपोर्ट सेक्टर मेक प्रॉफीट. म्हाका केटीसी प्रॉफीट करपाक प्रॉफीट केन्ना जातले ओन्ली इफ वी आमी प्रॉपर्टी बस स्टँड प्रॉपर्टी म्हापसा मारगांव वास्को त्यो लँड व्हॅल्यू वयर केले जाल्यार प्रॉफीट आमकां. वाळपय वेळसाचें रवळनाथ मंदिर मामलेदारान सील केलें. दसऱ्याक 2 समाजां मदीं वाद जाल्ल्यान मामलेदारान पंचनामो करून देवूळ सील करपाचो निर्णय घेतलो. 10-12 वर्सां जालीं हो वाद चलता. देवळांत 3 तरंगां तातूंत 1 गुरवांचें. दर वर्स गुरव तांचे तरंग घेवन दसरो करताले. तांणी दुसऱ्या तरंगाक हात लायलो म्हूण वाद. मामलेदार पुलीस मदीं पडले. तुमकां देवस्थान चलोवपाक नाका गोवान नाका जाल्यार सांग म्हाका हांव लॉक करता आनी वयता. ना पण तूं कित्याक काडले भायर ताजे तरंग आयक रे तूं 10 वर्सां हे फावटी डिस्प्यूट आसा म्हणून खबर आसा म्हाका. ना हांव विचारता ते आन्सर दिता कळ्ळें. आसलो मरे डिस्प्यूट 8 दीस चालू आसा मरे हेजे मॅटर. मागीर तुवें भायर कित्याक काडलें
तेजे तरंग तशेंच कित्याक दवरूंक ना तुवें तेजो रायट्स कित्याक काडलो तुवें तूं आयक हांवें सांगलें मिटींग डिस्कस जाल्लें तेजे टर्म थंयच आसता म्हणून सांगलें तुवें सांगलें मरे तूं मिटिंगेक सांगल्या मरे तुवें भायर कित्याक काडल्या आनी ह्या वर्सांत कित्याक काडलें तुवें तुका देवस्थान चलोवपाचें ना लॉक करपाक आसा आमी प्रयत्न करता की देवस्थान बंद पाडपाक जायना म्हणून तुमी जबरदस्ती करता मरे ते तरंग आसूं नासलें तूं कित्याक हात लायलो तेका आं आनी येयल्या उपरांत सो हांवें सांगल्या मरे एक तरंग कितें आसा न्ही तें दवर म्हणून हांव भायर सरलें हांव आनी पियाय आमी डिस्कस केल्या मरे मागीर तुमकां देवस्थान चलोवपाचें ना मागीर हे कृत्य कित्याक केला तुमी हांव लॉक मारता गोंयचो नाट्य सिने कलाकार कोंकणी शिक्षण माध्यम चळवळीचो वावुरपी सावयवेरेंच्या राजदीप नायकान आपांत एंट्री मारली. दिल्लीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालान राजदीपाक आपांत येवकार दिलो. हें बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबूक पेज, टाटा स्काय ॲप आनी जिओ टीव्ही ॲपाचेर. चार चौकांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.